आदराची माई तुंगे माई मोगाली पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोनाच्या वेळार पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं सांडू नाका गे मोनाच्या वेळार. लुकाचें शुभ वर्तमान. थोडे गालिलीकारांक मारून पिलातान तांच्या आनी तांणी भेटयलोल्या त्या बलिदानाचें रोगोत एक केलें. ते विशीं थंय आसलोल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी पोर्तिपाल दिवन ताणें म्हणलें, अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगल्या हेरा गालिलेकारा परस हे गालिलेचे मनीस ओदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय. पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोमांवचो गोपूर मोडोन पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं ती जेरुसलेमांत रावतल्या हेरा सगल्या मनशां परस ओदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय. पूण जिवीत बदली ना जाशेत जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या धाकाच्या मोल्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोलो वस्तयतल्यांक म्हणलें, पोले, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटोच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडायताय? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, ताच्या मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालीसर हें वरोस तें आसूं दी. घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. देवाचें उतर हें.